नमस्कार. आम्ही असा दोनापावल जेटीचेर आणि हांगासर सकाळी एक बारीकशी अपघात घडलेलो असा. तो म्हटल्यार एक प्रायवेट बस, पॅसेंजर बस जी पणजे दोनापावल ट्रॅव्हल करता, ती बस हांगासर सकयल टर्न मारपाक येताली. हरशी दर दिसा ज्यो ट्रॅव्हल बसीज असतात त्यो सकयल येवन टर्न मारतात आणि परत आपल्या स्पॉटार वचून रावतात. त्याच प्रमाणे आयज सकाळी प्रवासी बस जी असती, पॅसेंजर बस, ती सकयल येयल्ली टर्न मारपाक ती सदच्या प्रमाणे येयल्ली, पूण सकयल पावता पावता ताचो ब्रेक फेल जालो आणि ती बस जी आसा ती डायरेक्ट येवन खांब्यार धडकली आणि इलेक्ट्रिसिटी पोल मोडून ती फुडें येवन ह्या जेटीची गेट जी आसा ती गेट तोडून फुडें येवन रावली. ही गजाल जी आसा ती सकाळी 6:30 पावणे 6 ह्या सुमारास घडल्या. सुदैवान त्या टायमार हांगासर कोण नासलो, पूण सगळ्यांक खबर आसा की दोनापावल जेटी ही खूब क्रावडेड एरिया आसा. हांगा जायते ट्युरिस्ट येतात, जायत्या ट्युरिस्टांची गर्दी आसता. समजा ही गजाल चुकून सकाळी आमी ह्या आसा त्या टायमार घडलेली किंवा जर सांजची घडलेली जाल्यार खूब नुकसान जावपाचे चान्सीस आसले आणि ते जावंक ना. म्हणजे सुदैवान कोणाकूच काय जावंक ना. फक्त बस जी आसा ती डॅमेज जाल्लेली आसा आणि ती बस आतां हांगासून काडून आपल्या जाग्यार व्हरून दवरलेली आसा. गेटूय मोडल्या दोनापावल जेटीची, ती फाल्यां सकाळी रिपेरींग जातली. पूण ही जी अपडेट आसली ती दोनापावल जेटी वयल्यान आसली. ती एक बस सकाळी ब्रेक फेल जावन दोनापावल गेट तोडून भितून येयलेली. तर अश्यो अपडेटी पळयत रावात गोमंतक टीव्हीचेर.